Huska godin sota duka, kushal moran sota duka, sole kore sota duka, isa vodoru netana, karzane unna sota, aicha disa jesu buso, duka dunya bebe. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयचे मिसाचे बलिदान आमी भेटयता सोपून केल्ल्या जुसे दोस रेमेडियोस आनी मिलाग्रीस लोरेना ह्या भाव भयणीक देवान सुर्गीचें सूख फावो केल्या पुरो म्हूण आमी मागतना आयच्या दिसाक आपले लग्नाचे वरोस समोरमता स्टॅनली आनी रॉयला आनी आपलो वाडदीस समोरमता ॲश्विन सिक्वेरा हे आमच्या भाव भयणीचे देवान आपलो आशिर्वाद घातल्या पुरो म्हूण आमी मागुया. आनी पवित्र मेसाचे बटेन आमी फावो ते परी वाटो घेवचे खातीर हे वेळार आमी पातकी म्हणून ओळखून घेवया. सगल्या आमच्या पातकाची दूख धरून देवा लागीं बोगसणी आमी मागुया. हांव पातकी सर्व पदवेता देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीदो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबडो अपराध. ह्या पासत बाकीवन सदांच सांग वार मरी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदविता देव आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. ह्या वेळा आमच्यो कासकी करचो आमची मागणी देवाक आमी उबारुया. सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, स्वर्ग आनी संवसार तूंच चलयताय. तुजे पोजेची प्रार्थना दयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन.
सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. दाविदाक सावलूशी हाडटोस ताणें सावलूक म्हणलें, सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान सामुएलाक म्हणलें, हांवें पयस केल्ल्या इस्रायलाच्या राजा सावलू विशीं कितले दीस म्हूण तूं रडटलोय. तुज्या आयदनान तेल घे आनी चलूंक लाग. बेतलेमाच्या जेसेशी हांव तुका धाडटां, कित्याक ताच्या पुता मदलो एक राजा हांवें विंचून काडला. सामुएलान विचारलें, म्हज्यान कशें वचूंक जायत? सावलूक गमतोर तो म्हाका जिवेशी मारतलो. तेन्ना सर्वेस्परान सांगलें, तुजे बरोबर एक पाडकुलें घेवन वच आनी अशें म्हूण, सर्वेस्पराक येवन भेटोवंक हांव आयलां. जेसेकूय येवन भेटोवंक आपय आनी तुवें कितें करूंक जाय तें हांव तुका सांगतलो. आनी जाका हांव तुका दाखयतलो ताका म्हजे खातीर तुवें मागूंक जाय. सर्वेस्परान सांगिल्लें तशें सामुएलान केलें. तो बेतलेमाक गेलो. त्या शाराचे जाणटे भिरांतीन कशें बरोवन ताका मेळूंक आयले. ताणें विचारलें, आमकां बरी खबर घेवन आयला मू? ताणें म्हणलें, हय, हांव सर्वेस्पराक येवन भेटूंक आयलां. नितोल जावन म्हजे बरोबर येवन भेटूंक येयात. जेसेक आनी ताच्या पुतांक ताणें नितोळ केले आनी येवन भेटोवंक आपयले. ते थंय पावतोच ताणें एलियाबाक देखलो आनी आपणाच भितर म्हणलें, दुबाबाबेन सर्वेस्परा मुखार ताचो मागलोलो आसा. पूण सर्वेस्परान सामुएलाक म्हणलें, ताचें रूप पळोवं नाका न्हय म्हूण ताची उंचाय, कित्याक हांवें ताका नाकारला. मनशां भाशेन देव पळयना. मनीस बायलें रूप पळयता, पूण सर्वेस्पर कालीज पळयता. तेन्ना जेसेन अभिनादाबाक हाडलो आनी सामुएलाक दाखयलो. हाणें म्हणलें, सर्वेस्परान हाकाय विचून काडूंक ना. जेसेन शामाक दाखयलो आनी सामुएलान म्हणलें, हाकाय सर्वेस्परान विचून काडूंक ना. अशें जेसेन आपल्या सातूय पुतांक सामुएलाक दाखयलें. पूण सामुएलान म्हणलें, हांचे भितरल्या एकल्याक पूण सर्वेस्परान विचून काडूंक ना. सामुएलान जेसेक विचारलें, हांगा आसा तितलेच तुजे पूत? ह्या विचाराक जेसेन जबाब दिलो, सगल्याहून ल्हान तो हांगा ना, तो हिंड राखूंक गेला. तेन्ना सामुएलान जेसेक म्हणलें, ताका आपोवंक धाड, कित्याक तो आयल्या शिवाय आमी जेवंक बसचें ना. म्हणटच जेसेन ताका आपोवंक धाडलो. तो मजूर कुडीचो, सोबीत दोळ्याचो आनी सुंदर रुपाचो आसलो. सर्वेस्परान म्हणलें, ये ताका माग, होच तो. म्हणटच सामुएलान तेलाचें आयदन घेतलें आनी ताका आपल्या भावा सांगाती आसलो थंयच मागलो. आनी त्या दिसा सर्वेस्पराचो आत्मो दाविदाचेर देंवलो आनी उपरांत सदांच ताचे सवे रावलो. मागीर सामुएल रामा गांवांत गेलो. देवाचे उतोरे. देवाचे वडुकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो. पोतून म्हणुया, दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो. पुर्वी तुवें भक्तांक दर्शनान उलोवन तुवें सांगलें, एका विराचेर हांवें मुकूट घाला. म्हजे पोरशेंतलो विचून काडलोल्याक हांवें उबारला. जबाब, दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळा. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो आनी म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका राखतलो आनी म्हजो बावलो ताका गोट करतलो. जबाब, दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हाज्या तरुणाचो कडप, आनी हांव ताका म्हजो मालगडो पूत करतलो. संवसाराचेर
रायामध्ये बोव व्हरतो साबाब दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो. उद्गाराक उबी रावया. व्हरतो बाब जेजूचो मोमिवोन देव आमचो, तुमची मोत उजवाडाव, तुमच्या आपोवण्याचो कितलो उंच बोरवाचो उगडापो तुमकां जावं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सावे आसू. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एक दीस अशें घडलें. जेजू एका सोनवारा दिसा एका शेतांतल्यान वेतालो आनी ताचे शीस फुडें चलत आसतना कोणश्यो तोडूंक लागले. तेन्ना फारिसेवांनी ताका म्हणलें, पळय, सोनवाराचें करून वचो तें काम ते कित्याक करतात? आनी ताणें तांकां सांगलें, गरज पडली आनी आपणा बरोबर आसुल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना दाविदान कितें केलें तें तुमी केन्नाच वाचूंक ना बी? कसो तो अभियातार पोरोम यादनीक आसतना देवाच्या घरांत गेलो आनी यादनिकां भायर येरांनी खावंक नजो आसलोले देवाक भेटयलोले ते उंडे ताणें केले आनी आपणा बरोबर आसुल्ल्यांक दिले. ही सगळी खबर तुमी वाचूंक ना? आनी ताणें तांकां म्हणलें, मनशाक सोनवारा खातीर करूंक ना, पूण सोनवार मनशा पासत केला. म्हणटूच मनशाचो पूत सोनवाराचोय धोनी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाडी तुका क्रिस्ता. प्रितीशा भयणी भावानो, जायते फावटी आमी भोंवता आसतना एक तोकटो आमकां दिसून येता, तो म्हणल्यार यू आर अंडर CCTV सर्वेलन्स. आनी जायत्यो असल्यो CCTV आमी पळयता रस्त्याचेर, बिल्डिंगांनी, घरांनी, हॉलांनी, जायते सुवातेर हे CCTV घातलेल्यो आमी पळयता. आनी ह्या CCTVचो वावर म्हणल्यार जे कितें कोण वायट करता तें पळोवंक, वो घडयेक कोण कायदो मोडटा ते जाणा जावंक, वो कितें वायट घडटा, कोण चोरता, कोण मोडटा हें पळोवंक ह्या CCTVचो वापर जाता. आनी कांयच्या शुभ वर्तमानान असल्योच ह्युमन CCTV आमी पळयता, म्हणल्यार फारिसेव आनी धर्मशास्त्री. खरें म्हणल्यार तो सोनवाराचो दीस आसलो आनी ह्या फारिसेवांनी आनी देवशास्त्रांनी हो सोनवार देवाक जायते भाशेन देव मंदिरांत वो आपल्या घरांत मागणें करून हो देवाक जायते भाशेन तांणी सारूंक जाय आसलो. पूण तांचो जिविताचो एकूच हेतू आसलो, तो म्हणल्यार जेजू कितें वायट करता, जेजूचे शीस खंयसर चुकतात, जेजूचे शीस आनीक तो खंयचो कायदो मोडटा, ताका कसो फास मांडचो, ताच्या तोंडांतली वांकडी उतरां कशी भायर काडची, हो तांच्या जिविताचो हेतू जावन आसलो. आनीक आज असलेच कितें ते पळयतात. जेजू आनी ताचे शीस शेतांनी वेताना कोणश्यो तोडटात हे ते पळयतात. खरें म्हणल्यार जरी तर आमी पवित्र पुस्तक वाचल्यार सोनवारा दिसा कोणश्यो मोडूंक जायनात हें आमकां खंयसरूच मेळचें ना. पूण आमकां कायदो मेळटा तो म्हणल्यार तूं शेतांतल्यान वेता तेन्ना तूं एक प्रवासी कसो, ट्रॅव्हलर कसो तुवें कोणश्यो मोडूंक जातल्यो, पूण त्यो कातरून साकान भरून घरा व्हरूंक जायनासल्यो, हो कायदो आसलो. पूण हे फारिसेवांनी आनी धर्मशास्त्रांनी जायते आपणाक जायते भाशेन कायदे काडलेले आनी हे कायदे मनशाच्या आनी देवाच्या बरेपणाक न्हय आसले.
जायते असले कायदे असले देखीक म्हणल्यार तुवें जरी तर सोनवारा दिसा एक वयर वस्त उडयली आनी दुसऱ्या हातान धरली जाल्यार तें एक पातक आसलें. पूण ती वस्त तुवें त्याच हातान धरली जाल्यार पातक न्हय आसलें. जरी तर तुवें तोंड उदक गरम उदकान घायलें जाल्यार तें पातक न्हय आसलें. पूण जरी तर तुवें गरम उदक तोंड उदकान जरी तर घातलें जाल्यार तें एक पातक आसलें. एके वस्तुरेन सोनवारा दिसा आरशान पळोवंक जायनासलें, कारण तें सोजमतालें. जरी तर तुवें आरशान पळयलें आनी तुका एक धवो केंस दिसलो जाल्यार तो काडूंक तुका एक टेम्पटेशन कशें जायत हें तें सोजमतालें. आनी हे भाशेन जरी तर एक वात जरी तर पेटलोली आसा ती तुवें पालोवंक जायनासली. जरी तर एक वात पालोवलोली आसा ती तुवें पेटोवंक जायनासली. हे भाशेन भाव भयणीनो, जायते वांकडे कायदे तांणी काडलेले जे मनशाच्या बरेपणाक न्हय आसले, पूण घोडेक तांचो इगो सॅटिस्फाय करूंक वो तूं कायदे पाळटा म्हूण दाखोवंक हे कायदे तांणी काडलेले. आनीक आज हेच जेजूक ते सांगतात. पूण जेजू तांकां शिडकावंक सोदता की हे जे तांणी काम केलें, जे तांणी कोणश्यो मोडल्यो ते चोरून व्हरूंक न्हय, पूण आपल्याक आनी आपल्या शिसांक भूक लागली ह्याच कारणान तांणी हे कोणश्यो मोडल्यो. आनी जेजू तांकां उगडास करता की अशें पयले फावट घडोंक ना. जेन्ना दावीद सावलुतान पयस धांवन वेतालो तेन्ना आपल्याक आनी आपल्या बरोबरच्याक भूक लागली तेन्ना एका देवाच्या घरांत ते वेतात आनी फकत याज्ञिकांनी खावंक जाताले तेवढे ते खातात. हांचो उगडास जेजू तांकां करता. तर भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक हे शुभ वर्तमानाचेर आमी नियाळ करता आसतना आमी आमकांच प्रश्न करूंक गरज. पयले सुवातेर हांव म्हज्या जिविताच्यो चुकी सांबाळटा आनी दुसऱ्याच्यो चुकी वयर काडूंक भोंवता काय? खरें म्हणल्यार फारिसेवांनी कायदे म्हणलेले. तांणी सोनवारा दिसा इतले पयस चलून वचूंक जायनासलें. उमकेच डिस्टन्स तांणी चलूंक जातालें. पूण आमी पळयता ते शेतान पर्यान वेतात जेजूक सोदूंक, जेजूक धरूंक, जेजू वायट कितें करता तें पळोवंक. तांणी कायद्या म्हणलेलें, पूण आपणें केलोलें वायट घोडयेक तांच्या दोळ्या मुखार येनासलें, पूण दुसऱ्यांनी केलोलें पातक तांच्या दोळ्या मुखार पयलें दिसून येतालें. तर आमकांच आमी प्रश्न करुया, असलेच फारिसेवाचें जिवीत हांवूय म्हज्या जिवितान आपणायता काय? दुसरे सुवातेर, एम आय अ पर्सन हू ट्रायज टू मॅग्निफायज द फॉल्ट्स ऑर रॉंग डुईंग ऑफ अदर्स. म्हणल्यार सगळी आमी चुकी करतात. ह्यो चुकी दुसरो मनीस करता तेन्ना ह्यो चुकी व्हड करूंक हांव प्रयत्न करता काय? आनी थोड्याच वेळान आमचो स्वामी जेजू ख्रिस्त ह्या आल्तारार उंड्या सोरे रुपान येतलो. जिसून पातक्यांक चूक करतल्यांक भोगशिले, तांकां नवो रस्तो धरूंक ताणें आमंत्रण दिलें, तांकां नवे वाटेर चलूंक ताणें बोळ फावो केलें. तर असलेंच काळीज आनी मोल जेजू भाशेन आमकांय ह्या मिसाच्या बलिदानान मागून घेवया. बेटोनीच्या वेळार गायोन गावया मातयेचे भांगार करून. C24 पेज 38. C24 पेज 38.
म्हज्या भाव भयणदो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या दातलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा जितले पावटी आमी हे बलिदानाचो उगडास धरून समारंभ करता तितले पावटी आमचे सोडवणेचो वावर तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटान फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सव्यास आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण पुरगटा. तीर परवाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक ओद्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भोगता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा खरोच तूं पवित्र दूद सगळ्या पवित्रपणाची चर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सुसूक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काळज नव्या आनी सासनीक करोराचें हें रोगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमची पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो उदका दिवन बावर्थाचो घोट पुरगोटुया. सुम्या जेसू आमी ओवडो खाता आनी कालसितले पियेता. तितलेय पावटी तूं वैभवान येवसर आमी तुजें मरण पुर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतेल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचे विसालोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोमळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोडचडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची ही विधी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या ह्या तुज्या पुतां दुवाची तांच्या कुटुंबांची दया काकलूत कर म्हूण आमी मागता. हाकवार मारी देवाचे माई बागेवन झुजे तुज्या बुद्धीच्या सांगाती बागेवन दवरता आनी सर काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपटान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जा, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसार आसा. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणें परत्यो नाका, पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या जिणेक आमी बोरवाच्या नदरेकता. तर आमकां तुज्या उतार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुदाक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी रास उडचळीताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमची सोवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वाटुया. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कुमन्याचे वेळार गायन गावया आमचे मोदल्या कोणाक. D1 पेज 47. D1 पेज 47.
प्रार्थूया. देवा आमच्या बाबा, तुवें आमकां एकाच सुर्गीच्या उंड्यान दादोशी केले. तर एका काळजाचे आनी एका मोनाचे आमी जावच्याक आमची मोना आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवीदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन गावया पोवीत बॅट मिसाची F17 पेज 93. F17 पेज 93. Povit